मागणे 2.5 or 3 hours मॅक्सिमम न्हिदला या निश्चय या दिसाली पण तुमच्या मुखार आसा म्हजेर मोग अभिमान दुबोवन घेवन खाडां भरिल्यात जायते म्हाका प्रोत्साह दिला तुमकां हांव खालतेपणी जेजू मुखार हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू सो मच फॉर युअर एनकरेजमेंट. थँक यू सो मच फॉर रियली एक्सेप्टिंग गॉड्स वर्ड. इट इज दॅट आय नीड इट. हे जावन आसा म्हाका गरजेचें म्हणून घेतलें आगे देखून आज आमकां वेचोवपा वेळ ना सुमार आसा देखून हांव परत्यान तुमकां खास जानतान हांव ऋणी जावन आसा. आय एम रियली प्राऊड ऑफ यू, ग्रेटफूल टू यू ईच वन ऑफ यू. तुम्ही मागता म्हज्या खातीर हांव जाणा म्हाका बॉल मेळच्या कुमसारां भितर आसतना भायर तेच करतात. फादर येवजीन पळोवन भारी सुकुशी. फादर येवजीन इतलो संतोश आज म्हाका दनपार जेवणा म्हणटा क्रिस्मस आमचो तूं हांगा राव क्रिस्मस जाता वच म्हणटा. Stay for the Christmas. Let's celebrate nicely. We need you here. Afterwards you go म्हणटा. What I think, you know. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so आता 15-16 hours. How are you managing the confession? Take half an hour rest in the afternoon. Let them wait. Then पर और तास आड पड. ताका म्हणे फादर जॉइन आसतना ड्युटी एक रजा कान घेवन राखून आसात पात्र येता. Okay, okay. Manage. I am really surprised how you manage. I said, power of the Holy Spirit, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर आज तुमकां आनी म्हाका एक नवो दीस उदेला गीत गावन घेवन आमी बरोवशान सोम्याक पळोवया उबे रावया गीत गावया. दीस उदेला सोडवून दिवसो दीस उदेला. जेजू आयला जेजू येता जेजू येयला सोडवूनदार जेजू आयला.
जेजू आयला हांव घेवन येता अशें उबें रावा. जेजू येतना स्वागत करचें गुर्त. Welcoming you, stand up. You don't kneel. While adoring you kneel. I'll tell you to adore. तुन्ना येता आसतना कोण व्हडलो मिनिस्टर येतना दी मी बडा नांव आमी उडोवन ताळयो पेटतांव. सो आय ब्रिंग द लॉर्ड नाव. परत्यान गीत गावया. हांव अशें घेवन येता हांगासर मुखार उरचें जायना. जेजू येता, जेजू येता, जेजू आयला. So all is one voice because as powerful healing जावचें आसा, as powerful, really powerful the Lord has come. देखून परत्यान गीत गावया. उबे रावन ताळयो पेटोवन घेवन वखाण घेवन जेजू म्हाका हिलिंग दी, म्हाका इल्लो हिलिंग दी, म्हाका जाय पयलें म्हाका दी, बरोबर म्हज्या भावाक म्हज्या भयणी सो लोकां दी न्हू मागया. आनी गीत गावया सोबीत कर. जेजू येताना जेजू आयला, जेजू दिसूं देला सोडून दिसूं देला.
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, 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 praise the Lord. Jesu ही गरजेच्या कोणच्या गोष्टी सोलती आसा आपोरती आसा जेजू म्हणे म्हाका घेवन वच हांगा कित्या पयस दवरताय पयस रावूंक काय इल्लो न्ही जेजू सांगता राव तुम्ही लोकांक सांगता जेजू म्हणालो घेवन वच म्हाका आनी जेजू त्या उंड्या रुपी सगळ्यांनी येयलो सगळ्यांक आमकां आपोरता तेज्या आमोली रगत शिंपडायता ह्या इगेच्या कोणशान तो शिंपडायता प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. येदोच ताणें हिलिंग सुरू केला येदोच कोमेस केला हिलिंग ते आपणो सुरू केला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आता आम्ही त्याच जेजूक सगळ्यां तो वचून घेवन हर एकल्या मेळटा बाबा बहिणी भिये नाका हांव तुज्या संगात आसा डू नॉट वरी आय एम देअर विथ यू आय लव यू I love you. I love you. I have died for you. I have died for you. I have risen from the dead for you. हांव तुज्या खातीर मेला आनी हांव तुज्या खातीर जिवंत जाला हांव जिवंत जालोलो सैतानाचे जैतिवंत जालोलो कश्टावरी जैतिवंत जालोलो I am with you. हांव तुज्या संगात आसा. Don't lose hope. Don't lose hope. Have trust in me. म्हजेर पातये म्हजेर विश्वास दवर जेजू तो म्हणटा. तर आमी ताका समर्पण दिवया ताका एगडे ताका आराधन करया बापा वताने पुता आनी पवित्र आत्म्या गीत गावन हे देवा बापा दिंबयेर पडोवन दिंबी घालया.
जेजू आमचो देव, आमचे मुखार आता हजर आसा. बापा आनी पवित्र सांगाता सांतीचो मात्रिंगाचो देव, आमचे मुखार वरच्या मोगाची दिश्ट घालता. आमच्या काळजा मनान, आमच्या सगळ्या जिवितांत तो आपणून आमचे स्क्रिप्ट मॅट्रिक्स, आमचे सगळे स्क्रिप्ट जिविताचे संपूर्ण तो बदलिता. ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसाव. त्या स्वर्ग उक्तो जाला, थंयसर रांज बुडवे सांता भक्त सायबीन माय आपोस्तल सोर वाकांनी होगडाप दितात तांच्या भाशेन तांच्या उतरांनी. तर आमी या घडये घडये ताका वाकांनी स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज राम किशली यालाला, प्रेशन किशली यालाला, प्रेतम किशली यालाला, प्रेतम किशली हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेतम किशली याला, प्रेषितां कलियालरिया, प्रेषिलाला, प्रेष किशली यालाला, प्रेलियालाला, प्रेम किशली यालाला, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ये घडी बोर आमका सोड वाकिन्ना हिलिंग आणि फिजिकल हिलिंग आजच्या दिसा दिव मागया. खंयची पिडा आसा कितें आसा ह्या सुमगडे जेजूच्या पांया लागी आमी दवरया. जेजू ह्या संवसारांत आसतना त्या पिडेस धांवताले आनी थंयसर सगळ्या तो आपोड गुण करतालो. तोच जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तोच जेजू क्रिस्त ताचे कितेंच ते पावर कितें सकत उणी जावंक ना. द सेम जीजस, द मायटी जीजस इज इन फ्रंट ऑफ अस. हांगासर आमचे मुखार आसा. म्हजो भावार्थ उणें जाला, म्हजे चिंतप चड जाला, म्हजे आर्ग्युमेंट चड जाला, म्हजे इतल्या चिंच चड जाला. इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग माय सेल्फ टू द लॉर्ड, I keep on, why is it, how is it, why did it happen, forget. ही रक्त स्रावाची स्त्री म्हणाली, हांव एक घडी ताका कापड्या पडल्या पुरो आपूण बरी जातली. आणि थंयसर ती गेली आणि त्या लोकांमध्ये लोकांची खेट असलेली, लोकांची रास असलेले जेजूच्या अंगार पडतले ती वचून कापड्या पडले आणि म्हणाले फकत त्याच्या अंग वस्त्रा पडल्या पुरो बरी जातली. आणि तिने आपडले आणि तक्षण इमिडिएट, नॉट आफ्टर द स्कॅनिंग, not after the operation, immediate she was healed. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The same faith if I have, I also will be healed. I don't have the routine, I go and receive him, nothing happens to me, nothing happens. I receive, not only I touch him, but I receive him, he comes into my heart. What happens? I have no faith. I have no faith. केवळ आपडलेली ती बरी जालेली, आम्ही आपडची ताका सेवताव आणि आम्ही बरे जायना, आम्ही बरे जायना. जेजू ते ताची सकत उणी जावना, पूण म्हजी फातेरी विश्वास उणें जाला. म्हजे निजागी सरेंडरिंग हांवें ताका भेटोवन दिवचें उणें जाला. ह्या खातीर म्हजे ते अजापांक घडना. ह्या दिसा करून म्हजे ते हिलिंग जायना. तर ते हिलिंग करचे पयले मागया त्या स्त्रियेक असलो भावार्थ म्हाका दिसून या. त्या बार्तिमेवचो कुर्डो म्हणालो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत खड, थोडना ना आनीक व्हडल्या मारले. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत खड. जेजू रावलो, आपया ताका कितें जाय दिश्ट ती म्हाका दिश्ट, ही सोम्या म्हाका दिश्ट. आणि तक्षण म्हळ्यार तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो आनी तक्षण से ताका दिश्ट मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो कुर्डो बोव मारलेले, तो ना म्हणटाना आनीक व्हडले तरा बोव मारलेले. जेजून आयकून शाक, आमी कित्या वगी आसा बाबा, कित्या तुजें तोंड बांदलां, कित्या बहिणी तुझे तोंड उडकेना, बोमार. जेजू तुझ्या घरात उजो पडल्यार तूं बोमार नासता रावता, तूं बांयत पडल्यार तूं बोमार नासता रावता. म्हजे जिविताक उजो लागला,
म्हज्या जिवितांत भांग पडला बुडता अशें म्हाका बगता हे तरंगाचं म्हजें जिवितां वाटना अशें बगता बोब मार उलो मार तो जेजू क्रिस्त तुका पावता प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजू ख्रिस्त आतां आमचे कडेन उलयता आमचें जिवीत कशें जावंक जाय कितें जावंक जाय आयकूंक उबे रावया आमच्या जिविताचो उद्देश द पर्पज ऑफ आवर लायफ इज व्हॉट इज इट आतां आयकुया जेजूच्याच जिवितांत कसो आमच्या जिविताचो उद्देश म्हणून सर्वेस्परा तुजी शुभवता पवित्र परगोटूंक म्हजे वोंड आनी काळीज नितळ करे आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान भरू सर्वेस्पो तुमची सुवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता जेजूचे रूपांतर नंबर चॅप्टर 9 जेजूचे रूपांतर ट्रान्सफिगरेशन ऑफ जीसस दॅट इज द पर्पज ऑफ आवर लाईफ आमच्या जिविताचो उद्देशी आम्ही रूपांतर जावची दीस वेता वेतना रूपांतर जावचे There's a brightness in life. Look at me, I'm in front of the Lord. 15 hours कुमसरा बसून 3 तास न्हिदोन घेऊन तुमच्या मुखार सांपड्या look at it. Look at me, I'm in front of the Lord. देवा जेजू मुखारा फाटल्या 3 दिसांनी कदा आयल्या गे 3 तास मात्र only 3 hours I sleep. I'm here. रूपांतर जावची जाणा हांगासर म्हजे फिरगस घरात म्हजो भाव आनी हात एका वाटेन एका वेळार कसो आसलो How I was hot-tempered, moody, raggist, patki, gatki, and as not that way I'm claiming in front of the Lord. I'm just giving an example. Just munche कशे हे नसा म्हज्या जिविताचे उद्देश तर जेजूच्या सुतांनी ह्या जेजूच्या जिविताचे गणित आयकुया 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार गेलो आनी वरे विंगड सुवातेर आपूण व्हरून तांकां गेलो थंय तांचे मुखार तो रूपांतर जालो ताचें आंग वस्तू इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसाराच्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें धवें तें आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले ते तांकां दिसले तो वळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोवंक ना तितले ते बियान घाबरलेले तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपून गेले आनी कुपान ताणें एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका उपरांत तांणी सटकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता बसच्या कोण भुरग्यां आसलेले की मुखार एडजस्ट करा हा तशें फुल जाला फाटल्यान उबे रावता दिसता पाप तांकां बसूंक जाग ना पाप कणी काय चारां बिरां कांय नासता न्हू मुखार बसा बसा पाप काम कर पुरो जावनाय पुरो जाला उरतले वेळ काडनाकात मागीर बकले वचून घेवन बसा अशें बेबी सिटींग रुमा बेबी सिटींग आवाज करता म्हूण देनाकात आवाज करना न्ही भुरगीं बरीं भुरगीं न्हू तुमची बारी बरीं भुरगीं हांव जाणा बारी बरीं भुरगीं केक रडचें आयकना म्हाका कांय आयकना म्हळ्या
आमच्या गावात जाल्यार मिसाळ आता मध्ये टी पडतात या काही ऐकाना पड्या किती बरी मुलगी पड्या गावात जाल्यार ऐकाना ओ ते साऊंड प्रूफ केला ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक दोन संगती पहिले कुमसारा विषयांत म्हाका ओड दादोस काय 15 hours every day I'm sitting for confession 15 तास 15.5 hours 16 hours almost बसता कुमसारा still I'm fresh I was saying Father you just say the surprise how we can sit yes Father such a joy for me Father what else do I want म्हणे आदन परा सगळे फादर असले फादर अँटनी असलो तो फादर फिलिपी असलो तो फादर सगळे असलेले किती जाय म्हाका पयचे जिवितान एक फादर या जग जावन कितें जावंक जाय म्हाका एक भाव एक भयण येवन रोडोन आपल्या जिविताचे पातकां सांगता आनी बोक्सरे मागून दे आर एक्सपिरियन्सिंग द अनकंडिशनल लव एक्सपिरियन्स अनकंडिशनल लव देखून हांव जेजूचे अनकंडिशनल लव गिव्या हग व्हॉट अ जॉय थँक यू फादर थँक यू आय एम रिलीव्ड थँक यू फादर हर एकल्या कुमसार आयल्याचे अनुभव आसते व्हॉट अ जॉय टुडे व्हॉट अ जॉय देखून उपकार मागता तुमकां हांव देवानच म्हाका दिल्यात आनी चड दीस दिल्यात हांव सोमारा परत येतलो फाटी सोनवार म्हणजे टिकेट कन्फर्म जाल्यार मंगळारा राती वयच्याक देखून परत सोनवार आयतार सोमार मंगळार परत्यान हांव वचतलो सगळ्यांकी कोणाक तुमकां चान्स कोणी बेजार करनाकात चड केला एक्सटेंड केला हांवें 2 दीस मात्र ब्रेस्तार शुक्रार 2 दीस मात्र हांव दुबय येतलो म्हणजे 2 जण भाव आसा एकलो भाव येयला हांगा आयल्या हिना हिलिंगाक तांकां मेळटलो शुक्रारा सोनवारा सकाळी परत बाय 9:30 आय एम हियर परत्या कुमसारांक सोनवार आयतार सोमार मंगळार राती वयतलो इवन द लास्ट मिनिट आय एम रेडी टू सिट फॉर कन्फेशन नो प्रॉब्लेम पेशन्स God has blessed me with praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord दुसरे कुमसारांत येयल्या वेळार हांव कुमसाराच्या वांगडा देखून सर्वांक अवकाश आसा कोण बेजार करनाकात राखून गेले पाटी गेले फाल्यां हॉलिडे आसा नॅशनल हॉलिडे फाल्यां आसा आनी मदें सगळे कुमसाजूंच्याक अवकाश मेळटलो प्लीज बरे कुमसाजून घेवन अनुभव जोडूंक प्रयत्न करया फाल्यां तुमारो क्वेश्चन आन्सर्स आसा ती नांवां घालनाका तुमचे क्वेश्चन्स घाला हांव सर्वांक तांकां जाप दिवंक ट्राय करतलो बरी क्वेश्चन्स आयल्यात ब्युटिफूल क्वेश्चन्स हजबंड वायफ रिलेशनशीप गो बायलांक कशें आसूंक जाय प्रेयर कशें ताचे विशयांत आनी बायबल कशें आमी वाचचें समजून घेवचें आनी जायती रोमणची जायती क्वेश्चन्स आयल्यान हांवें लिस्ट केल्या सुमार ऑलरेडी 26 आर देर आय विल ग्रुप देम ऑलरेडी 26 questions are there, but I will group them and I will try to give answer tomorrow. सर्वांक जाप दिवंक हांव ट्राय करतलो फाल्यां लास्ट आता इन हिलिंग थोडे हांवें पेपर आसलेले थोडे येवंक सांगलेले कुमसाराक येयल्ल्यांक की लेटर फ्रॉम हेवन एक लेटर फ्रॉम कशें लागलें तुमकां लेटर तें लव लेटर वाचली की ना उश पोंदोन न्हिदली उशा पोंदोन न्हिदली पिल्लो पोंदोन न्हिदली ना वाचले ना read it I can give the whole retreat on scripture I was giving before first talk हांव करतालो then I found it not so effective बरी जाली फादर बरी जाली बायबल बरें खबर आसा तुमकां बरा yes very good but nothing yes Bible the word of God speaks but तेजे उपरांत देखून हांवें आतां अशें प्रिंट करून हाडलेलें ते आमच्या एका भयणीने कोंकणी ट्रान्सलेट केलां कोंकणीक भाशांतर केला कन्नड स्क्रिप्ट आसा गोंयच्या स्क्रिप्टांनी करी येते ते केला तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा कोणा जाय जाल्यार पहिल्या कॉपीज आसतले इन्ना हिलिंगाचे काल पेपर उरोना ते कॉपीज उरोना ते कोणा कडेन आसात न्ही तुमची जाली आज तरी नवी आयिल्ल्यांक कोणा मेळूना पड्या इन केस यू हॅव प्लीज गिव्ह आनी इन केस तुमकां मेळूना तरी इन केस फाल्यां कॉपीज मेळटले नाजाल्यार तुमी झेरॉक्स करात हे कॉपी दियात नो कॉपीरायट नो केले कॉपीरायट ना तुमकां कोर्टावर ना वकील जाल्यार कांय बी नाकात नो कॉपीरायट यू कॅन डू नो प्रॉब्लेम आय गिव्ह फूल परमिशन कॉपीरायट काडल्यार कोर्टावर जागो जाणा तुमी न्हू
सो नो प्रॉब्लेम, यू कॅन मेक झेरॉक्स कॉपीज एज मच एज यू वॉन्ट. आणि तुमका कोणत्या रिलेटिव्ह सुद्धा न्हू कोणाक तुमका इना हिलिंग करच्या प्रॉब्लेम ना. लेटर फ्रॉम हेवन ऑल्सो नो प्रॉब्लेम, यू कॅन कॉपी करियेत. क्रिसमस धाडियेत कोणा क्रिसमस कार्डान घाल, नो प्रॉब्लेम, फुल परमिशन तुमका, फुल परमिशन. देखून इन केस कोणा मेळून जाल्यार कॉपीज करून घ्या. आता अबाउट इना हिलिंग सम एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, देन इना हिलिंग हांव सक्रामंत मुखार करतलो, उपरांत फिजिकल हिलिंग आसतलें. काल तुमकां एक्सप्लेन केलें गडबडीर मात्र इना हिलिंग पेपर घेयात. इना हिलिंग पेपर घेयात. लेवल्स ऑफ कॉन्शियस काल तुमकां व्यू आसलें, तुमकां एक्सप्लेन केलें. ओके, म्हाका आय वॉन्ट ईच वन एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टँड, एवरी वन ऑफ यू लर्न. कित्याक इना हिलिंग एक तासान करचें न्ही तें, लायफ लॉंग. फाटल्या 10 वर्सांतल्यान हांव करपी आसा, इवन नाव. आणि हर एक फावटी इना हिलिंग करतना एक एरिया म्हाका दिश्टी येतात. एक एरिया म्हाका अरे एक एरिया I come to know and I get healed. One new things. It's like a volcano. आमचे memory power is like this. Everything is stored up. आमचे memory. आम्ही खूप साल झाले त्याच्यानं किती झाले पातकां बोगसली पूण ते wounds, hurt feelings remain. हांव रागार आसा, जायत बाबा तुका बोगसले पूण तो रागार असले सबकॉन्शियस इफेक्ट, सबकॉन्शियस म्हणटा ती म्हळ्यार काळजा भितर थिंगसर असलेले ताका बोगसिला पूण ताका पळयतना तुका बोगसिला ताका पळयतना म्हाका नाकाची फुडां भुलता मूठ मारता आनी ब्लड प्रेशर चडटा. जाल्यार कितें करचें बोगसीचें न्ही हेड लेवल यो सेंग हांव बोगसिता पूण ह्या गटलेले संगी रे ताका बोगसीन एक लात दिता रे पाट्यांक धागची लाय दिली. That is the difficulty. देखो there is a big fight between that. कशे one तीक तुवें मोळो मारलो, a nail you hit the nail, when you removed, but the scar remains, the wound remains. That has to be healed. ते healing जावंक जाय. ना जाल्यार anything is there you go and fall back into sin. Masturbation चिंती हांव सांगता. मास्टरबेशन हांव करता पूण कशें म्हाका भुरगो आसतना तो मोग मेळोना, ल्हानपणान म्हाका हें करुना. म्हजें जिवीत हांव तुमकां सांगता, हांव भुरगो आसतना म्हजी माय शिकपी न्ही, ती कांय ना एबेट घालचें तिणें थंब इम्प्रेशन घालचें. आनी त्या कल्चर कशें चेडक्या भुरग्यांक कोणी पटलून जाणा मायन न्ही. म्हाका केन्नाय म्हज्या मायन पटलून दोन किस दिलो म्हाका उडास ती पावना. माय खबर ना, इट इज नॉट हर फॉल्ट. हांव केन्नाय अशें येतलो मात व्हड जाता आसतना म्हाका कोण म्हणी म्हजें एक व्हड उपाय नासलेलें तुमकां सांगलें हांवें, ते म्हणे म्हाका पटलून आनी दिता आसतलें तें मोरून गेलें. देखून म्हाका कोणें पटलून दोन किस दिलो ना. देखून म्हजें तें केन्नाय काळजा भितर सबकॉन्शियस लेवल आय लॉंग फॉर अ हग, लॉंग फॉर द किस. वेर डू आय गेट इट? नॅचुरली फ्रॉम ए गर्ल. देखून आय स्टार्टेड प्लेइंग विथ द गर्ल्स. म्हाका म्हणटा म्हजे मदीं खबर आसा सोमानी चेडवां कडेन फ्रेंडशीप करनायो, सेक्शुअल कितें करनायो, लैंगीक करनायो. आय नो बट आय एम ड्रॉन, आय एम इन इट. म्हाका खबर आसा मास्टरबेशन कर नजो, आय नो इट इज रॉंग बट आय फॉल इट. ब्रदर जावन even as a priest for 5 years, I'm hearing from Jesus, openly confessing to you, I fell in it. इन्ना हिलिंग करतना कळ्ळें, ओहो दिट इज द एरिया वेर आय नॉट गॉट लव. ह्या एरियान म्हाका मोग मेळूना. हांगासर हांव आशिल्लो, म्हज्या मायन तर म्हाका पटलून जावन म्हाका मोग दिवंक, म्हज्या मायन पटलून जावन म्हाका किस दिवंक, आनी म्हाका मेळूना. देखून हांवें चेडवां आतां सोदलें. थोडे पटी कितें जाता डेंजर, चेडवां आतां मेळना जाल्यार चेरके पटलून धरतात. चेरके पटलो वचून लीड्स टू होमोसेक्शुअल. डेंजर थिंग. Not that you want to go for homosexual. No. Not that you want to play with the girls. No. Not that you want to play with everybody. No. There is some vacuum. There is some hurt. That's where. एक फुटी म्हाका रियलायज जालें, ओहो. आनी हांव सर मारंगार हांव सांगलां परत वाड करनाकात, चेडवां पळय नाकात, पातकां धरला. आनी भितर हिपोक्रेट हांव वचून आय एम मास्टरबेटिंग, आय एम प्लेइंग विथ फूल. Yes, म्हाका. बट एक फुटी इना हिलिंग केलें,
वाक्याने तुका Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus for my mother, thank you Jesus, praise you Jesus for my mother, thank you Jesus, praise you Jesus, my mother did not really hug me, thank you Jesus, praise Jesus, their mother did not really kiss me, but mother, you did not know, huh? But how much it affected me. In the name of Jesus, my mommy, I forgive you. Mama, Jesus navi haun tuka buksita, tuka guttunatle, tuka kobonatle. पुढे म्हाका मोग जाय आसलो पटकून धर पूण तुका खबर नासलेले जेजूच्या नांवान बोगसिता म्हणटना दिस इज इम्पॉर्टंट डीप साय जे काळजा भितर आसलेले कम्स बॅक फ्रॉम अनकॉन्शियस टू फ्रॉम सबकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्शियस आयले हिलिंग आय नो प्रॉब्लेम नाव 10 years आय गो राउंड आय मीट एंड टॉक आय डोंट गो फॉर फॅन्टसीज नो सी द वे आय एम हियर आसा तुमच्या मुखार सोबीत चोडू पुढे फॅन्टसी करना तुझे सेक्स करून जाय तुझे करून जाय ना हिलिंग जाला म्हाका आज आय एम हिल्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एका वयतले म्हाका टेन्शन जातालें इतलें म्हाका प्रेशर जातालें राती न्हीद पडनासली हांव रडतालो हें कशें हाव टू ओवरकम कशें चिंतून म्हाका भायर पडचें कशें पडचें बुरशी पिक्चरां पळोवंक जाय आय प्लेजर इन इट ऑल दीस आय हॅव डन इट टुडे आय एम फ्री प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून हर एका एरियान आवयच्या गर्भांत हांव आज म्हणून सर एवरी टायम सम हर्ट ऑर द अदर इट हॅपन देखून मेन गरजेचें सबकॉन्शियस लेवल यू हॅव टू डिग इट every day आता 10 years जाल्यार आता हांव करते आसा one by one and comes to consciousness then is healed. Now no matter how much you decide 3 ego states म्हणटा ताका ego psychology again parent adult and child म्हणटात ego states म्हणटात brief explain करता parent म्हळ्यार you should not do this you should not do that you must obey must and should म्हळ्यार parent बापा parent ego म्हणटा चाइल्ड इगो ओके मम्मी डॅडी ऑल क्लोज आयज अशी करता एक दोळो अशी करता पळय ऑल क्लोज अशी इज कॉल्ड चाइल्ड ऑल क्लोज आयज म्हणून सांगले अशें भुरगीं कितें करतात चाइल्ड इगो स्टेट रे अशी दोळे दामता मात्र एक दोळो अशी कर पळय पळयता दोळे दामपून मागडे करा पता अशी दोळे दामपले सकाळ फादर पळयतना तो म्हणे तुझे हांव म्हाका वेळ ना एडॉप्टेड चाइल्ड म्हळ्यार एडॉप्ट करन गरजेचें आनी तेजे फोटोग्राफीक चाइल्ड म्हणटात आसा तांचो डिटेल आसा टायम नांव वचना पूण आमचे पेरंट इगो हांगासर पेरंट इगो म्हणटात आमच्या आय शूड गो फॉर मास आय शूड नॉट मास्टरबेट आय मस्ट नॉट डू दॅट आय मस्ट डू दीस मस्ट अँड शुड डू डजंट वर्क must and should do doesn't work. Then inside the child comes, why should I go? Why should this way? Why comes? They rebels child. Right. Mommy, why should I pray? If I don't pray, nothing happens. No. Huh? Is there God? Huh? I'm getting request कित्याक? The child ego is there. देखो ताच्यामध्ये क्लॅश जाता. चाइल्ड इगो स्टेट मध्ये पेरंटामध्ये देखो तुवें एडल्ट जावंक जाय. एडल्ट म्हणटा ते तो म्हणटा ना this is right so this is it आता आमच्या मध्ये त्याच्यानंतर why should I clap yes don't clap why should I no if you want to clap that's why पहिले सुद्धा म्हणलेले I leave you free your child ego state म्हणलेलं ताका तो आता असं ते काय ना इतल्या उडा असतो रा म्हज्या मोतीन कितले निर्धार करता चलना आय चलना पूण काळजांत म्हणटात गट्स लेवल थंय नाव भायर काण हांवें हिलींग जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समजले की ना ओके कित्याक हांव बेगी येता मागीर आसा 4 steps 4 R करता न्हू तुमकां फर्स्ट रिकॉल करचे फर्स्ट तुज्या उपरांत रिलीव दोळ्या मुखार जाता अशें एज इफ फिलींग हू इज कमिंग वॉट इज दॅट सांगले म्हज्या मरणाक बहिणीच्या मरणाक सांगले फादर आयलो आनी म्हणलेले तशें म्हणलेले अशें जालेले ऑल यू अगेन फील इट You have to feel it. Maybe angry, frustrated, जागर बेजार करना हांव इंग्लीश उलयतां कोंकणी उलयतां म्हजें कोंग्लीश हांव इंग्लीश उलयतां आनी कोंकणी उलयतां इंग्लीश आनी कोंकणी कोंग्लीश मँगुरिनी हांव गोवानी मँगो हांव हय
देखून बेजार करना खाते ऑल अंडरस्टँड नो कळता ना कोंकणीत उलयल्यार इंग्लिशान कळना इंग्लिशान उलयल्यार कोंकणी कळना देखून हांव कोंग्लीश करता हा कोंग्लीश देखून बेजार करना खाते देखून जोड्या मुखार जाता अशें हें करूं जाय आनी ताका रिकॉन्सायल करूं जाय वाकणी तुका जेजू होगळा कोंकणी म्हणचे जाल्यार वाकणी तुका जेजू अर्गान जेजू तुका जेजू ताच्या खातीर वाकणी तुका जेजू अर्गान तुका जेजू टील यू फील आतां डोंट गो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट हाचे मुखारेचे पयलें हांव इन्ना हिलींग करता आसतना म्हाका फादरान सांगलें फादर इन युअर लायफ तुज्या जिवितांत देवान तुका जायते इनजस्टीस केला म्हूण चिंता हय गे हय हय फादर हय करेक्ट कित्याक हांवें खंयची चूक करूं नाटली हांव फादर जावन भारी बरें काम करतलो म्हाका पावोवन फाटी येता तेन्ना एक्सिडेंट जाल्लें देवान करचें समय इतले जाणां फादरांक करचें समय न्ही इतले जाणां फादरां पावोवंक येतात तांकां कांय जायना आनी ते अन्याय करतात सोरोप येतात पार्टी करतात अन्य करतात तांकां कांय जायना हांव मिसाक येतलो मीस पेटयतलो मागणी करतलो सगळें करता म्हाका जीश मारलें इनजस्टीस फ्रॉम गॉड इजंट इट इनजस्टीस फ्रॉम गॉड देव इनजस्टीस करता देख हांवें कुरीस मोन उडयल्लो बायबल पिंजून उडयल्लो मीस पेडोवन हाडलें गेलें सो आय एंग्री विथ गॉड यू फॉरगिव गॉड म्हणालो हा वॉट वॉट फादर वॉट फादर यू फॉरगिव गॉड म्हणालो गॉड हॅज टू फॉरगिव मी आय फॉरगिव गॉड येस येस यू हॅव टू फॉरगिव गॉड ह्या ऐका हा तुम्ही आता कान नीट जाले हे कान नीट जाले म्हाकाय कान नीट जालेले तेन्ना अरे कित्याक जाणा तुमी आमी मोतीन म्हणटा हांव देवा तूं बरो तूं मोगाट म्हणटा तूं अरे तूं अन्याय करता मी सागेन ताका बरी विजा मेळ्ळ्या बरें काम मेळ्ळा आनी हांव सदां मी सागेन देश करता सदां उपास करता म्हाका विजा ना म्हणजे काम ना देवा तूं मोगाळ तूं बरो या in the head level you are saying you are good God, you are loving God, all this, but gut level saying you don't see that person is not coming from mass also, he is gone for something else, born again or something like that, he doesn't even say the rosary, but taka bare kaam medla, he doesn't even deserve बरेचशे कळला आणि हांव दीस रात काम करता सिन्सियर काम करता आणि म्हाका ना तूं देव मुखार म्हळ्यार चाकू घालता तुका आय हॅव सेड इट देवा तूं म्हाका मुखार दिसलो जाल्यार तुका हांव चाकू घालून मर्डर करतालो म्हणलें हांवें म्हणलें येस आणि म्हाका शिकयलें त्या फादरान आय कूड नॉट डू इट म्हाका बसलें थँक्यू जीजस प्रेज जीजस फॉर द पीपल ऑफ दॅट प्लेस त्या बिरगजेचे कासरकोड म्हणून थँक्यू जीजस प्रेज जीजस तो लोक म्हाका बारी मोगाळ आसलेलो थँक्यू जीजस प्रेज जीजस म्हाका ट्रान्सफर जालें सडन थँक्यू जीजस प्रेज जीजस ट्रान्सफर जाल्याक लोक मस्त रडतालो हांव लोकां मोगाळ आहलो सगळो लोक वसनाका फादर पेटलो बरो आसलेलो आमकां जाय फादर म्हणून थँक्यू जीजस प्रेज जीजस म्हाका पावोवंक गेलेले थँक्यू जीजस प्रेज जीजस फाटी येताना एक्सिडेंट जालेलें एक्सिडेंट जाल्यार थँक्यू म्हणटा ते वायट आहा थँक्यू म्हणटा ते ना म्हाका फादर म्हणजे सांगता बसलो ते इनायलिंग करतना सेट थँक्यू जीजस प्रेज जीजस फॉर दॅट एक्सिडेंट थँक्यू जीजस प्रेज जीजस फॉर दॅट एक्सिडेंट सांग परत येताना सांगता सांगताना हांव रडलो आनी म्हणालो म्हाका फादर से जीजस I thought you were a loving God. You always bless those who do good. तूं कोण बरें करता जाल्यार पूण तुवें करूंक ना. Jesus, today I forgive you. जेजू हांव तुका बोगसिता सांग म्हणालो म्हाका I couldn't say first. सांगता there is a deep suppression. There is a anger. सकास भायर पडूंक लागलें God, you have done injustice for me, but today I forgive you. सोम्या तुका आज बुक्सिता सोम्या तुका हांव बुक्सिता म्हाका बुक्सूंक जायना सोम्या तुवें म्हजी इतलें जीव विदेसवाड केला जीव घात करून गेल्लो हांव जीव घात करून गेलो सोम्या बिशप आलसेती म्हाका गेट आउट म्हणलें पूण आज हांव तुका बुक्सिता आज हांव तुका बुक्सिता and I got healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. त्या दिसांत हांव न्हू म्हाका देव मोगाळ म्हणून सांगूंक जालें ते उपरांत देव मोगाळ म्हणून पाटी मुखार करतालो देव मोगाळ देव बरो करता बट फ्रॉम दॅट डे आय बिगॅन सेइंग नाजाल्यार गोरब येतलो गोरब रावून आमकां सांगलेलें पूण मम्मी कशी रावतली पाप हांव कामाक येतालें पुता देवान तुका वांस येयल्लें देवान ती रेस्ट घेयनात देखून त्या रेस्टाचो गुत जावन पुताक आतां फादर जाला ताका यॉर्निंग जांबयो पळया
पण यहाँ look at it. I'm just giving the example. पण यहाँ right example दिवे तो whole night I can give example. पण यहाँ see this. Mummy had not taken rest when she was pregnant for him. Bed rest सांगलेलं आहे. And the son is getting yawning and yawning and yawning. जांभयो आणि जांभयो करतो. फादर अशी केल्या मागण्या. Thank you Jesus, praise Jesus for my mother. Thank you Jesus, praise Jesus for my mother that I was in her womb. Thank you Jesus, praise Jesus, डॉक्टर सांगले त्या रेस्ट घेऊन छा. Thank you Jesus, praise Jesus, म्हणजे मम्मी रेस्ट घेऊन आणले. मम्मी तुझ्या रेस्ट घेत असताना आज पर्यंत कसला इफेक्ट झाला. पण मम्मी आय अंडरस्टँड यू म्हणताना आणि इज हील्ड. आता जांभयनान इज परफेक्टली ऑल राईट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Sacrament is, it is here. लास्ट एक्झाम्पल देऊन आगे करता. लास्ट एक्झाम्पल एक मॅरेज केस असलेली, एक मॅरेज केस डायव्होर्सा कंप्लीट डायव्होर्साकी अप्लाय केलेलं आहे. आणि डायव्होर्साकी एक फर्स्ट हिअरिंग म्हणतात. ते डायव्होर्स जाऊन घेऊन फर्स्ट हिअरिंग जाऊन घेऊन तांकां एनलमेंट डायव्होर्स तुमचे रेडी जाल्ले. तेन्ना ती बायली म्हजे येयली. फादर I got a big problem, father. म्हाका व्हड प्रॉब्लेम. कितें बता कितें जालें फादर. म्हणजे काजर डायव्होर्साक पावला. आज पहिल्या डायव्होर्स पेपरां फाटी येतात. आज पहिल्या डायव्होर्साचे पेपरां येवचे आसात फादर. पूण आय एम फिलिंग गिल्टी फादर. युअर हजबंड इज व्हेरी गुड. हजबंड वॉज व्हेरी गुड फादर. बरो मनीस आसलेलो. ताचे ते कांय प्रॉब्लेम नासले फादर. प्रॉब्लेम म्हणजे म्हाका गिल्टी जाता फादर. आता एनलमेंट डायव्होर्स येता आसा फादर. हे बाय हे बोस बोस म्हणे आनी ताचेर उलोवंक लागलो. बाय कित्याक बसत जालें तर फादर हांव कितें सांगू. काजर जालें आमचे फादर. आनी इज सो लविंग सो अफेक्शनेट. पूण फादर आय कांट गिव माय बॉडी टू हिम. आय कांट गिव माय बॉडी टू हिम. कितें जालें पता कित्याक पता कितें म्हणचे फादर. सर म्हाका खबर आसा सकरचो आसा. बट समहाव म्हाका तो आपडटना आय बिकम कोल्ड. ना 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 कान उडोवचे हात. ना 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 म्हाका किस्ती उठा करचें ना ताका ना. आय जस्ट डोंट अलाव. आय जस्ट डोंट अलाव. ताका कितें जालें पता हांव मोटिवेट करता. हें काल सांगलें एग्जाम्पल आनी एक हें कितें जालें पळया ताचें. कितें जालें पता फादर हांव ल्हान भुरगीं आसतना हांव 7 वर्सांचें चेडूं म्हज्या एका शेजारच्या चेड्यान म्हाका फुडलो तो 18 वर्सांचो म्हाका रेप केल्लेले. म्हाका रेप केल्ले. And it is a so frightening experience, Father. After that, I cannot give. I never give. अशें म्हणाले. ताका हांवें इना हिलींग शिकयलें. इना हिलींग. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for my life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for that boy. No, Father. No, 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 no. Thank you for that. ना 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 त्या चेड्यान म्हजें जिवीत बरबाद केला. ताका थँक्यू म्हणटा. ना ना पुता म्हणू. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस त्या चेड्या खातीर. म्हणाले उपायना चेड्या तुवें म्हाका रेप केले वरवीं पळय आज म्हजे डायव्होर्सा पावला. तुवें म्हजें रेप केले वरवीं आज हांव डायव्होर्साक पावल्या. आज म्हाका काजरी जिवीत जिवंक जायना. पूण जेजूच्या नांवे हांव तुका बोगसितां. पूण हांव जेजूच्या नांवे तुका हांव बोगसितां. हे म्हळें आनी कंप्लिटली हिलींग जालें. आनी ताचे म्हळें फादर हांव आत्तां फोन करता ताका. हांव फादर आय वॉन्ट टू गो बॅक टू इट. ते कितें म्हणटा ना फादर म्हाका डायव्होर्स नाका. आनी तो डायव्होर्स पेपरां घाल्ली. आनी डायव्होर्स पेपरां घाल्ली. डायव्होर्स येवन चार जालेले. आनी हे म्हणटा ना 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 म्हाका डायव्होर्स नाका. हांव आतां फोन करता. जायत बाय फोन लावन दिले. हॅलो तो चेड्याक कळ्ळें ताळो ठपकन फोन दवरले जालें गोवान. परत हांवें फोन केलें. हॅलो कसो आहे बाबा तूं कशें. फादर म्हजी बायल तुमचे येयल्या. ना 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 बायल येवना. तूं कसो आहे कितें जालें. ना फादर ती बायल न्ही फादर ती चल फादर. फादर म्हजें जिवीत वायट केलें. हांवें काजराक 80,000 रुपीज करशिल्लो फादर. 80,000 रुपीज दिना ते. हे फादर ते 80,000 रुपीज दिवन घेवन वचूं फादर. खंय ना ते वचूं. सोवो लागलो. हांव सांगना बम 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 करलेलो. आयकलें मात आयकून घेवन म्हळें बाबा ते म्हजे मुखार आसा. ताका डायव्होर्स पेपरां फाटीं काडूंक जाय. कितें वॉट कितें जालें फादर. राजा तुमी कितें केलें ताका. म्हणलो गेलो कितें केलें. कितें केलें फादर. ना तूं ये हांगा. जायत फादर हांव येयलो. परत तासान हांव पावलो.
बाईले राव सांगणार आता का वसून सांगा बाजार बाईले राव सांगणार आता का वसून सांगा बाजार म्हणाला जायचं म्हणे ते का भितरल्या पार्लर बसले का पहिले बाईल गेली बाजार बाई खरे आता बाजार येलो येऊन घेऊन बसून त्या काय हिना हिली शिकेले प्रेज जीज थँक्यू म्हणजे बाईला फादर ताका थँक्यू म्हण का ताका प्रेज म्हण का म्हणजे जीवित बरबाद केला आम्ही काजर आणि मग काजर नसताना केला आणि कोण मग चोडून देता ये आम्ही पेपर पडे मग चोडून देता मग कोणी काजर जाता माझ्याकडे जीवितच गेलाय काजर किती आश्चर्य असलो 80,000 कसून गेलो मग पुढे गेलाय कच्च्या घरचे बाजार असत्याला आता पुरता आलो म्हणजे जित्ते पुरता माझा का जुत्त पण घालता म्हणाला बाबा राव त्यांना नाही टॉट इन फिलिंग जाताना हा तोही रडलो पै फादर किती करचे पै हांव बायले कडेन रिकॉन्सायल जाता राजी जाता फादर हई ते भितर भितर धरला फादर तुम्ही भितर धरला व्हेरी गुड हा ताका पळयले क्षणी बोथ हग्ड and wept तक्षण तांणी दोघांनी पटलून जाले आणि रडली चूक जाली डार्लिंग म्हजी चूक जाली डार्लिंग आय एम सॉरी डार्लिंग हो फॉर 5 minutes हांव रडतालो मात्र म्हज्या दोळ्यांनी दुखा मात्र आणि आज त्या भुरग्यांक लिव्हिंग हॅपिली प्रेज द लॉर्ड 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 लिव्हिंग हॅपिली त्या भुरग्यांक सो नाईस लिव्हिंग हॅपिली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कित करचे बाबा टाइम जाऊन नाही रे म्हणजे वॉच बंद केला आय स्टॉप माय वॉच टाइम जाऊन नाही रे सॉरी आई गॉट डिले कळला म्हाका आतां सो लास्ट सो आय नो मोर एग्जाम्पल सो कळलं तुमकां अंडरस्टूड द सिरियसनेस ऑफ इन हिलिंग अंडरस्टूड कळलं तुमकां मिरॅकल्स जातात मिरॅकल्स मॅजिक जायना मिरॅकल्स जातात रूपांतर जाता आज म्हणजे वाचलंय मी ट्रान्सफिगरेशन टेक्स प्लेस वेन यू डू द इन हिलिंग सो ऑल ऑफ यू लर्न प्लीज द इन हिलिंग लास्ट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाईफ आपल्या पीपल कॉन्स्टंटली चेंज आवयच्या गर्भांत असताना सर आवयताना शिकता खाण जेवण मात्र मेळचें न्ही ताका कितें सर एक्सपिरियन्स जाता सांगलें तुमकां हांवें त्या फादराक यॉर्निंग जावं शिपरा एग्जाम्पल आसा तुमकां काल सांगलें तुमकां आवयच्या गर्भांत असताना ते पळय राग हॉट टेम्पर्ड गर्ल खाण उडयतालें प्लेटीन पुरा कपडाक उजो लिहिलेलो बड्डे काडल्या कपड्याक उजो हाडलेलो काल सांगलें आसा तुमकां आवयच्या गर्भांत व्हेरी इम्पॉर्टंट द स्टेजेस डेलिव्हरी अँड बर्थ हांव तुमकां काल सांगलें एक्सप्लेन केल्याच्या विशयांत इमिडिएट बर्थ ऑर सिझेरियन आनी जल्मले तक्षण तुका कितें ब्लिडींग जालें बायवीक आनी भुरग्याक ओपन एअरान सोडलें कोल्ड एलर्जी थोड्या कोल्ड ऑलवेज आस्मा दिस इज इट हांगा जर स्टार्ट जाता आपल्या कित्याक आवय बरी ना ब्लिडींग जालें म्हणून भुरग्याक उक्त्यान सोडता ताका हें करना खायना तें आसा दॅट्स वेर बिगिन्स द कोल्ड एलर्जी सायनस आनी प्रत्येकान स्टार्ट जाता थोड्यांक तेन्ना जाता आसा 0 to 3 years ल्हान भुरगें व्हड जाता आसतना मम्मी डॅडी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड ह्या 0 to 3 years पहिले मम्मी इज एव्हरीथिंग एवढा असतो 3 to 6 years 0 to 3 years मम्मी डॅडी कितें गेल्यार मम्मी कडेन सांगता डॅडी कडेन डॅडी व्हडलो ना दे थिंक मम्मी डॅडी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड दे डोंट मेक मिस्टेक या 0 to 3 years रे मम्मी डॅडी म्हजी बेस्ट संवसारान ती मिस्टेक करना मम्मी डॅडी बेस्ट 3 to 6 years आसतना स्कूला वचूंक लागता भुरगे ताका कितें चिंता स्कूल येता रे मम्मी डॅडी मिस्टेक करतात टीचर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड म्हाका टीचरेन सांगला टीचरेन करेक्ट म्हणा रॉंग बता ना हांव टीचर सांगता टीचर रॉंग दिला रे करेक्ट टीचर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड फर्स्ट सीनियर केजी थर्ड फोर्थ येताना टीचर ऑल्सो मेक मिस्टेक सिस्टर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सिस्टर लोभ जाला आसा हॅलो माय डियर चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल नाईट सिस्टर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड पेरेंट्स मेक मिस्टेक्स टीचर मेक्स मिस्टेक बट सिस्टर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड
7th తాకి 8th అయిపోతానా 7 to 12 years 7th and 8th అయిపోతానా sister also makes mistake. Father is the best in the world. Father हम गेलो कितने सा मम्मी father सांगना कहा कितने सा मम्मी है father शर्मा संगतान का था best in the world father. 9th 10th मुझसे ये अपनी कॉलेज पोताना माँ बाप डैडी मम्मी डैडी सुख करता टीचर सुख करता सिस्टर सुख करता फादर सुख करता I am the best in the world. मम्मी मक्कल नारायणचे हाँ आओ पे तुमको समझे इतिहास सुसो बुर्ग होते तुमसे यस मम्मी यस डैडी कर लो कॉलेज मैट करता था ना नो डैडी यस डैडी नो वाई मम्मी आई कान गो फटी लगता था अरे इंग्लिश जाने व्हाट इज हैपनिंग मम्मी डैडी शॉक या इज चेंजिंग. तो ये टीनेजर 14 15 जात असताना बारीक कष्ट आहे कॉलेज शिकयताना सांगितलं तुमका व्हेरी डिफिकल्ट टाइम पीयूसीच्या कॉलेज. So 16 to 17 years पडे आम्ही गेला 13 to 19 years. AFT college I am the best in the world. AFT first year second year PUC येत असताना डिग्री 17 18 19 down 20 पोताना no I make mistake also. I need peer group देखो कंपनी मुझे फ्रेंड्स शी इज माय बेस्ट फ्रेंड ही इज माय फ्रेंड तांचे संगत यायचे इवनिंग पार्टी यायचे ग्रुप आग्याचे बियर पार्टी डान्स पार्टी क्लब पार्टी दॅट्स वेअर कित्याक आय सीक देअर दॅट इज द बेस्ट फॉर मी. 23 24 जात असताना इवन ए फ्रेंड्स मिस्टेक करतात पण आय नीड वन माय फियांसी माय लवर माय फियांसी. तो 23 21 23 26 मध्ये 26 जाताना किती आले परत त्या मनीस चेंज झालो कॉन्स्टंटली फास्ट येता कॉन्स्टंटली वॉच पुन्हा दवरला पण दवरला कॉन्स्टंट चेंज जाता मनीस बिकॉज आय नो टाइम इट्स अ बिग फील्ड बिग चॅप्टर मनीस देखून केन्नाय गडबड करनाका आता डोंट बी वरीड what is happening my daughter was so good now no is all changing faces आणि चेंज जाते असा. 27 28 जाताना काजर जाऊनची प्राय काजर जालो 28 जावन 35 म्हणसर कितें म्हणटा ना म्हाका येवंक जायना म्हाका काजर जाला हांव एक घर बांदूंक जाय म्हाका थोडे फिक्सड घालूंक जाय म्हज्या दुवेच्या नांवार म्हज्या पुताच्या नांवार म्हाका जाय you'll not be available ताका मेळना. 36 जाताना आनी 48 मध्ये पत्त्या मनीस चेंज जालो म्हातारो जालो पूण म्हातारो म्हणून आयकूंक नाका. हांवें सांगलें तुमकां आय एम गेटिंग ओल्ड बट आय डोंट नो टू बी ओल्ड. आम्ही फादर आम्ही फ्रेंड्स उलयताना हांव पयलीं इतलें करतालो खेळटालो आतां जायना मरे हय जायना हय म्हातारो जालो पूण खेळोंक कितें केलो तूं बरी यार खेळोंक जाता नो यू कांट डू इट यू कांट यू आर गेटिंग ग्रे बट यू डोंट नो टू शो ग्रे देखून पळय मेकअप कितें केलें लावन घेवन चेडूं म्हणून लावन घेवन काळे केलें दोवो केस लावन घेवन हांवें तशें सीजर हाडून सांगला लो पटकन जावं ना तें काडूं चेंज भायर म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट मेनोपॉज टायम दॅट टायम यू फील म्हाका कोण ना म्हजे इम्पॉर्टंट पार्ट इज स्टॉपिंग the life giving is stopping त्याला रडचे बायल मनशांनी त्याला राग जावचे दादल्याचे साबोयले करचे फ्रस्ट्रेशन जावचे राग जावचे लुजिंग टेम्पर विमेन ऑल दिस इज गोइंग ऑन देअर मेनोपॉज टाइम म्हणटा ताका फायब्रॉइड युटरस असताना परत असताना इट्स गोइंग ऑन देखून दादल्या कळना अरे रे म्हजी बायल बरी आली रे आता कितें जालें गा हांव म्हातारो जालो कोण तुका धरना डबर सुबी दिसता गो स्टार्ट प्रॉब्लेम हांव येदोळ बरो आलो तुका आतां म्हातारो जालो हांव तुवें म्हणल्यार any problem comes up. So don't. Then 48 to 60 पत्ता चेंज झाले म्हातारा जायला I'm getting retired but nothing म्हजे भुरग्यांचे काज जावं ना आणखी देवा I'm getting retired now but my daughter is not yet come to settled in life my son is not yet come to this what to do now hey pura last so changes and above 60 and above जो सांगले झाले पुता म्हणजे रिटायर्ड आता हांव रिटायर्ड संजेची एक पेग मारका आणि सतपतेला खाऊंका झाले म्हाका डिस्टर्ब करनाका आय एम रिटायर्ड सो माय रिटायर्ड लाइफ इज दिस सो आई हैव स्मॉल बार इन द इवनिंग वन पैक 60 ml if it is little more 90 ml and do not disturb me I have finished my life. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I just passed केले बस I can not I can explain but now we'll go into inner healing. I want to put off all the lights, only the light this. Okay? तुझे पेपरा किसन द्वारा I will lead you. Okay? Only the sacrament.
उरले किती क्वेश्चन्स असलेले सक्रमाचे मादूर सक्रमाचे मात कीप सक्रम यस ओनली सक्रम स्टॉल ये पर एक स्विच only the altar because the focus is only on Jesus. Jesus मात्र इन्नाइलिंग करचे पटलो लाइट कर वानी की कर पटलो का हाँ गुड गुड हाँ Jesus just पढ़िया also should not be here actually but anyhow हाँ उपकार मगता तुम्ही सुट्टुलोर हाथ जोड़ाते दौड़े दाम पात निदाना कहते दौड़े दाम पात just close now boson rava it is the long procedure is the long just boson rava dole dampa go back to your life brief short just giving introduction how to do the inner healing just go back to your dad and mom if dad forced your mommy was not prepared for the union that night. If I was born out of that force or rape, then मुझे मम्मी के फर्स्ट टाइम MC के लिए बड़ा रहे कितने बोगले ले जाऊं प्रो गेस करचा में तसे मुझे मम्मी की 9 महीने बड़ा ब्रीफ कितने सोर बोगला लाए मका थोड़ी स्टोरी सांगता ती जाऊं प्रो कष्ट असलेले दुबावतालो मारतालो किती कामावसून असलेले लॉट ऑफ स्टोरीज त्यांनी सांगले जांप्रो उगडास करया आणि आवयच्या गर्भां आमी जल्मल्या त्या दिसता 9 महिन्या भितर किती सर जाले ताका आमी वाकणी वगळा पिवया काळजांतच समच्या प्रेज यू जीसस थँक्यू काळजांतच वाकणी तुका जेजू अर्गां तुका जेजू म्हज्या मम्मी खातीर वाकणी तुका जेजू अर्गां तुका जेजू म्हजी मम्मी म्हाका पयलेच्या कुसवांत गर्भ संभवल्यापासून praise you Jesus thank you Jesus that I was conceived in my mother's womb and the first time she got the news and she gave to my daddy what was the reaction maybe no too early abortion करिया नका यापटी बगीन जाले तशें म्हणलें कोणा कितें म्हणलें हांव ना पूण तुमकां स्टोरी सांगती आसता थोडी बडी what was the reaction तशें फर्स्ट मान जालें just praise and thank God go back to that praise you Jesus thank you Jesus ते फॉर्मुला म्हणचे तुम्ही तुमच्या इतल्या घरा येताना म्हणूंक जाय फाल्यां परवां तुमकां अवकाश मेळटा तुमच्या इतल्या करूंक जाय तुमी I'm just leading introducing to that मुखार येताना 2-3 महिने जाता आसतना कोणी मुगाचे मेले मम्मी सो भाऊ मामा मेलो म्हजी मम्मी वस्तू रडली देखून आता हांव मुडी हांव इमोशनल आता हांव बेगीन कोणी ल्हान सांगलेशें म्हाका दूख येता बेजार जाता कोणी ल्हान सांगलेशें म्हाका सारको राग येवन येता ऑल दीस गोज बॅक टू द मदर्स वूम आवयच्या गर्भांत हांव सुरू जाला त्याला माय रागार जालेली कोणी इन्सल्ट केले मायक घरांतून भायर गेल्ले बाबांत पिवन घेवन बाबा मायक मारले जावं पुरो त्या टायमार माय म्हाका प्रेग्नेंट तिका तुज्या गर्भांत आसतना when she was pregnant for me my dad must have come and drunk abused mother so today I feel so down म्हाका सुइसाइड करचे थॉट्स येवचे म्हाका जीव नाका म्हूण दिसचे म्हाका इमोशनल जावचे रागा जावचे हे सोर थंय सुरू जाला go back to that spot I say praise you Jesus thank you Jesus म्हणून पुन्हा मनांतच म्हणा आणि डॅडी पळय तुवें तशें केल्यावर कितलो परिणाम म्हजेर पडला what an effect it has but in the name of Jesus daddy I forgive you yeah you must have had a beautiful pregnancy mother must have had thank you Jesus praise you for the beautiful pregnancy असलेले just go on praising आणि पहिले पडी तू मालगोडो जाल्यार म्हज्या मायक फूल भांगार मारलेले कापड दिवचे असलेले तो 7व्या म्हयन्याच्या रे मम्मीक काप भांगार बिंगार गेलेले आणि हांव मम्मीच्या पोटांत आसा
आय एम सो एन्जॉईंग दॅट. मम्मी खुशाल काय देतात, स्वीट्स देतात, फुला माळतात, कोकरे माळलेले बशेन. वाव, थँक्यू मम्मी. इज नॉट फॉर यू, तुका आनी म्हाका केले ते सन्मान. आय मीन या वूम तुझे भितर आसा. वाव, देखून हांव थोडे हॅप्पी, ऑलवेज जॉयफुल थोडे. ऑल गोज बॅक टू दॅट. ताका फाटी येता. तशेंच मम्मीक स्टोरी सांगले पयलो बांदतेर. ओ कष्ट दुख स्टोरी सांगले. मामी बियेल्ली कशें जातलें म्हणजे बांदतेर. पयले सोबत डिलिव्हरी समज जाल्यार पुरो देवा एंग्जायटी. देखून आतां म्हाका एंग्जायटी जाता, म्हाकाय बेन दिसता, म्हाकाय मुखार वचूंक जायना. गोज बॅक टू दॅट. आज म्हाका नर्वस जाता. म्हजी मम्मी नर्वस आसलेली. हॉस्पिटलांत तेन्ना नासलेले. गांवची वैजीन करताली. वैजी समाना तेन्ना आतां म्हणजे हॉस्पिटल डिलिव्हर जावना. कोण ती वैजीन नेनाव. पूण माय भियेल्ली, खाऊ जेल्ली. आज म्हाकाय बेन दिसता. आंग काडटा हांव. न्हिदेन उडोवंक पडटा. न्हिदेंत उलयता. न्हिदेन दांत सोंपता. न्हिदेन मांदेर मुत्ता. ऑल दीस गोज बॅक टू दॅट. थोडे बडी न्हिदेन सोंपणे अशें. हांव तशें जल्मलो. आतां मायक लेबर पेन सुरू जाला. मम्मी हांव ह्या संवसारा येवच्या तयार जाला. तूं भियेल्याय, तूं स्क्रीम करते आय, तूं रडती आसाय म्हजे खातीर. म्हाका जिवीत दिवच्याक. थँक्यू मम्मी. प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस फॉर मम्मी. थँक्यू मम्मी. तुवें केल्या म्हाका मान उडयते आसलेले. तूं रडली, कश्ट जालें तुका, बोव मारली. नवें जिवीत म्हाका दिलाय. तूं मरोवन जीव जाली. थँक्यू मम्मी. आनी हांव जल्मलो. ओ मम्मी नाशिल्ले म्हाका चरको भुरगो आयो चेडूं जाली. नो मम्मी रडली. म्हाका चेडो जाय आसलोलो. रिजेक्शन. मम्मी तुवें रिजेक्ट केले वरे पळय. आज हांव सारकी शिकोवंक जायना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, खंयच्याय म्हाका मुखार वचूंक जायना, चार जाणां मुखार रावूंक जायना. हांव आज कितल्याशा वायटान सांपडल्या, सेक्सान सांपडल्या, कोणाच्या पासान सांपडल्या. मम्मी तुवें म्हाका रिजेक्ट केले वरवीं. मम्मी आज तुका जेजूच्या नांवान हांव बोगसिता. चेडूं जाल्यार कितें आज तुका हांव पळयना. चेडूं जाल्यार कितें हांव तुका संतोश दिना. चेडो मात्र दिता. पूण ना मम्मी तुका खबर नासलेलें. यू डीड नॉट नो. इन द नेम ऑफ जीसस मम्मी आय फॉरगिव यू. म्हणा तशी वसा म्हणा. 0 to 3 years मम्मीन म्हाका ब्रेस्ट फीड दिल्लें. घेयलें मम्मीन म्हाका बरें तेला नानयल्लें. मम्मी थँक्यू मम्मी. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. मम्मी आज रियली घेवन मी भात म्हाका नानयल्लें. थकले तापुडलेले, पप्प मारलेलो, पोसक्यान गेलेले. आनी तिचे तिका ब्रेस्ट फीडिंग म्हाका केल्लें. तिचेंच रगत म्हाका दिल्लें. थँक्यू मम्मी. थोडे बडी दिवन हाडले. डॉक्टर सांगलें दिवन वचो म्हणून. तुका ऑपरेशन जालां तुवें दिवन वचो. मम्मी हांव आशिल्लो तुजें दूद पिवच्याक. तुवें म्हाका पुटलून धरच्या. मम्मी तुवें म्हाका दूद दिनासतना पुटलून धरल्या वरी आज पळय कितले हांव आशेता. आज एक चेडूं वातान आशेता, चेड्या हातान आशेता. त्या वरी म्हाका होमोसेक्शुअल आके, नाजाल्यार म्हाका लेस्बियन आके, नाजाल्यार म्हाका मास्टरबेशन आके, नाजाल्यार सेक्साचे ऑब्सेशनाक म्हाका पाविला. मम्मी तुवें करनातल्या. देखून मम्मी आज हांव तुका जेजूच्या नांवी बोगसिता. जेजूच्या नांवी हांव तुका बोगसिता. मम्मी हांव वयर जावन आयली. म्हजे केस वारत्यात, म्हजे नक्ष वारत्यात. हांव सोबीत घाल म्हजे तूं पळोवन तूं संतोश भोगलेली. म्हजे घाल तुवें पोशेल्ले. सोबीत म्हजे दोळे स्पार्कलिंग आयज. आनी सोबीत म्हजें आंग तुवें पोशेल्लें. बरें म्हाका वस्तूर घाल्ले. हांवें बुरशें केल्यार म्हाका काडलेलें. थँक्यू मम्मी. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस फॉर माय मदर. शी डीड ऑल दॅट फॉर मी. थँक्यू मम्मी. ना मम्मी म्हाका ल्हान भुरगीं आसतना तूं सोडून गेली. जावं तूं मेली. ना तुका सोडून घेवन दुसरें जाली. ना तूं परगांवान गेली. म्हाका सर्वेंटान पळयल्लें. सर्वेंटान म्हाका नानयल्लें. सर्वेंटान म्हजें बुरशें काडलेलें. नो मम्मी आय वॉन्टेड यू. आय नीडेड यू. आय वॉन्टेड यू अलाव मम्मी. बट सिच्युएशन मेड इट. ती सिच्युएशन केलें मम्मी. आय अंडरस्टँड. इन द नेम ऑफ जीसस फॉरगिव मामा. इन द नेम ऑफ जीसस आय फॉरगिव यू. जेजूच्या नांवान हांव तुका बोगसिता मामा. जेजूच्या नांवान हांव तुका बोगसिता. इना हिलींग पळया कितल्या परबेचे जाता. दोळे तांबून ते कंथ हार्मोनियम आमी या वेळार
चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ हांवें बघूंक ना असलें शांत समाधान दोळ तांबूच गीत कवया हो आमकां आतां हिना सुरू केलां देवान हिना कंप्लीट जेजू करच्याक ताचें चिंतूंक ना देखूंक ना आतां आमी गीत गावया. सोलोपड्या जेजूचो हा परिमोग दिवस स्क्रिप्ट करचे. आता हांवें जस्ट तुमकां इंट्रोड्यूस केलें ह्या भशेन तुमी आतां घरा वचून पवित्र आत्म्याचें देणें मागात पवित्र आत्म्याचें गीत म्हणात तुमचे एकल्याक बसा थंयचो डॉक्टरी थंयचो पेशंट गो बॅक टू युअर लायफ. परत हांवेच्या गर्भांतान सुरू कर डिलिव्हरी जाल्या उपरांत त्या 3 वर्सां डॅडीची वळख जाली ताच्या उपरांत तूं फर्स्ट स्कुलाक गेलेलें तशें केलें गो बॅक टील टुडे. हांवें जस्ट तुमकां इंट्रोड्यूस केला मात्र बिकॉज इट्स अ लायफ लॉंग प्रोसेस. 10 वर्सांनी अजूनय हांव करते आसा हेंच ह्या भशेन करता करतना यू विल एक्सपिरियन्स सच पीस तो स्वरा संतोष समाधान तुका अनुभव जातलो. सुशेगाद न्हीद पडटा सुशेगाद इनडायजेशन आनी ते एसिडिटी असलेले आनी तुका एलर्जी असलेले सगळे पळय हांव तुमकां गॅरंटी दिता जेजू मुखार सगळें गूण जाता. करता करता आसतना 1 by 1 डिसअपियर्स देखून वेळ जालो देखून आतां हांव फिजिकल हिलिंगा येता जेन्ना हिलिंगा रावयता देखून आतां फिजिकल हिलिंगा अशें आमी उबे रावया. हांव उपकार मागता आतां हांव फिजिकल हिलिंगाक फिजिकल हिलिंग एक एक्सरसायज ऑर एक खरेंच जेजून करचें जावन आसा. तें जावन आसा तुमी हांव उपकार मागता सगळ्यांनी दोळे धांपूंक दोळे उक्ते करून वचो आनी हें करता आसतना कित्याक की म्हाका बरें जावंक जाय तें बरें जावचें जेजूच्या अमोलीक रक्तान जेजूच्या अमोलीक रक्तान बरें जावचें. प्रेशियस ब्लड ऑफ क्रायस्ट इज सो पावरफुल. एवरी ड्रॉप वॉज poured for you and for me to give new life. तुझे खातीर म्हजे खातीर त्या कुर्सातान हर एक रक्त अक्रेसो थेंब पर्यंत देवलो कित्याक काळजाचे बली तपतना थंय रगत नाटलें उदक आनी इल्लेशें रगत भायर पडलेलें सकडी गेल्लेलें. द होल एवरी ब्लड ड्रॉप वॉज गॉड फॉर यू एंड फॉर मी. हेब्रेवाच्या पत्रां म्हणटा जेजू तें रगत घेवन प्रवेश जालाला आनी आमकां दिवंक हिलिंग आमकां गूण करच्याक. देखून आतां लीड करता हांव तुमकां हांव सरी एकल्या दोळे धांपून भुरगीं बाळां आसल्यार तांकांय तुमी करात तांकां आपणून घेवन पूण पळयनाका तिशीन कोण आसा म्हणून. तुमी चिंता इमॅजिन नॉट चिंता हें सतय हांगासर सक्रामेता लागीं जेजूचें अमूल रगत एका आयदनांत दवरलां. इज केप्ट इन ए बोल द प्रेशियस ब्लड. आमी आमचे हात तातूंत बुडोवंक जाय आनी हांव तुमकां सांगता आमच्या विस्व्यार खंयचे वेळ सांगता हांव तें आन दवरूंक जाय. त्या वेळार त्या विस्व्या खातीर मर्गान येवचें आनी म्हणचे जेजू तुजे प्रेशियस ब्लड म्हज्या दोळ्यांचेर घाला म्हाका गूण कर आनी अगर एक कोणाक दोळ्यांक कश्ट आसा हांव तुमकां सांगता हांव त्या प्रमाणे आमी करचें. देखून सगळ्यांनी हे पावरफूल फिजिकल हिलिंग जावचें देखून आमी सोर आतां भक्तीपणान विस्वासान आमी करया. दोळे धांपून तुमचे हात मुखार हाडात आनी ह्या अमोली रक्तांत तुमी बुडयात. इमॅजिन तुमी चिंता तातूंत हांव बुडयतां. तुमचे हात मुखार हाडात आनी तातूंत बरें करून बुडयात हात जेजूच्या अमोली रक्तान आनी स्लोली हांड घेवन तुमच्या दोळ्यांचेर दवरात आनी म्हणात जेजू तुजे अमूल्य रगत म्हज्या दोळ्यांचेर पडटना म्हाज्या दोळ्यांक दिश्ट दी.
तुझ्या दोळ्यांक दिश्ट दिल्या खातीर हांव वर्गान येता जेजू. पूण ह्या दोळ्यांनी जायती पातकां केल्या हांवें. ह्या दोळ्यांनी बुरशें पळयलां. हे दोळे बुरशे संगती विशांत ब्लू मुवी आनी वायट चोर ह्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. बरें हांवें करूं ना. ह्या अमोळी रक्तान ती सो दोळ्यांनी केल्ली पातकां म्हाका बुकसी जेजू म्हूण मागया. तशेंच जेजू ह्या अमोळी रक्तान म्हज्या दोळ्यांनी केल्ली सोर पातकां आतां बुकसिताना. कोणाकी आमच्या कुटुंबांत हांगासर आसा कोणाकी दोळ्याची दिश्ट उणी जाल्या, खंयचे दोळ्याचे ट्रबल आसात, दोळ्या कुरजूंचे, दोळ्याची दिश्टचे, तांकां ह्या अमोल रक्तान गूण करूंक मागया. परत्यान हे दोळे सकाळच मुखार हाडात. दोळे दांबून जेजूच्या अमोली रक्तान बुडयात आनी बुडोवन घेवन सकाळ सांजेन तुमच्या तकलेर दवरात. आणि म्हणया जेजू तुझ्या अमोली रगत म्हज्या तकलेर म्हज्या मेंदाचेर तूं वत. स्प्रिंकल तुझे रगत ह्या हांगासर वताय. ह्या घडये जेजू म्हाका ब्रेन, म्हाका चिंतप, म्हाका तकली म्हाका तूं दिल्ल्या खातीर हांव वर्गान दितां. पूण जेजू ह्या घडये ह्या चिंतपान ह्या ब्रेनांत कितल्यो खोट्यो आलोचन्यो, बुरशी प्लॅन्स, वायट विकेड थिंग्स हांवें केल्यान. देखून जेजू ह्या अमोली रक्तान म्हाका बक्षी. ह्या तकलेन ह्या चिंतपान खोट्यो चिंते आलोचना करून फॅन्टसायज करून इमॅजिन करून हांवें जायती पातकां केल्या. ती म्हाका बुक्सी समया. म्हाका ह्या अमोली रक्तान बुक्सी म्हणून मागया. आनी ह्या घडये कोणाकी तकलेची पिडा आसा, न्हीद पडना, तकली मिरमिरता आनी मेंदाची पिडा आसा आनी कितें शिरो ते मेंदांत चलना, ते सोर गूण करून जेजू कडेन मागया. जेजू गूण करता त्या अमोली रक्तान. तशें आमची भाव भयणी गांवांत हांगा खंयसर आसात, तांकां कसली पिडा आसल्यार ह्या अमोली रक्तान गूण करून मागया. परत्यान सकाळ मुखार हाडया हात आमचे आनी जेजूच्या अमोली रक्तान आमी बुडोवया. बुडोवन घेवन बरें करून बुडोवया आनी सकाळ सांज घेवन आमच्या ओंठांचेर दवरया. ऑन द लिप्स. आमी जेजू तुझे होली प्रेशियस ब्लड म्हज्या लिप्साचेर तूं घाल. ह्या लिप्सांनी कितली बुरशी उतरां उलयल्यात, कितलेशे सवला शिराप गेला, वायट केला जेजू. ह्या लिप्सांनी ह्या जिबेन आमी कितलीशी पातकां केल्यात, कितलीशी कुटुंबां नाश केल्यात. ह्या घडये तुज्या अमोली रक्तान ती गूण कर जेजू. बुक्सी जेजू म्हणून मागया. त्या अमोली रक्तान आमकां बुकसूंक मागया. ह्या कितली बुरशां उतरां उरलेल्यान, वायट सवलां शिराप केला बुकसूंक मागया. तशेंच कोणाकी जिबेची पिडा आसा, तोंडाची ओंठाची पिडा आसा, तोंडाक घाण येवची, बॅड स्मेल, टीथ प्रॉब्लेम असले, जेजूच्या अमोली रक्तान गूण जावंक मागया. परत्यान सकाळ हात मुखार हाडया आनी जेजूच्या अमोली रक्तान बुडोवया. बरें करून बुडोवन घेवन सकाळ सावन आमच्या खानांचेर दवरया. हे अमोली रगत आमच्या खानाचेर पडोवंक जेजू कडेन मागया. जेजू त्या खानाचेर घाली आनी ह्या खानान हांवें जायते बुरशें हांवें आयकलां, जायते बुरशे संगती हांवें म्हज्या खानांत आयकून मोती गेल्यात. ह्या अमोली रक्तान म्हाका बुक्सी समया. ह्या खानांनी केल्ल्या सोर पातकां खातीर बॉक्सांनी मागया. तशेंच कानांत कसली पिडा आसा, कान दुखचे, कान वोंवचे आनी कितें आसलेलें आमकां आनी आमचे कोणी मोगाळ्यांक आसा, ह्या अमोली रक्तान गूण जावंक जेजू कडेन मागया. गूण कर जेजू. तुझे प्रेशियस ब्लड पावरफुल जेजू. हेजो हिलिंग सुरू जाल्यार हांगास पावरफुल प्रेज द लॉर्ड. प्रेज देता जेजू अपुरबायन जाती आसा, वाक्कणी जेजू ताका आतां कानाचे दोस जेजू गूण जाता. गूण मागया कानाचे. तशें सकाळ मुखार हाडया. परत्यान ट्रू इमॅजिनेशन न्ही, एक्झरसायज न्ही, जेजूच्या अमोली रक्तान परत्यान बुडया. बरें कर जेजूच्या अमोली रगत आमकां गूण करचे. म्हाका सर्वस गूण केलें तांचे आनी हाण घेवन आमच्या गळ्याचेर दवरया. ऑन द थ्रोट आनी नेक
आणि म्हणे या जेजू तुझ्या अंमली रगत म्हज्या ताळ्याचेर म्हज्या गुमटेचेर तूं घाल. या ताळ्यान उतरान या उताळ्यान कितलेशे पापकां गेल्यान. या ताळ्यान तुका होगळा वाकांनी दिवचे बदलाक त्या ताळ्यान वायट हांवें उलयला, वायट संगती हांवें केल्यात. त्यार गूण करूंक मागया, बोगसूंक मागया ताळ्यांनी केल्याक. आनी ते अंमली रगत आमच्या गुमटेचे ताळ्या पळोवन गुमटेची दूख, स्पॉन्डिलायटीस असलेले, वोकल कॉर्ड्साचे कितें प्रॉब्लेम असलेले आनी सोर गूण जावं की अंमली रगतान जेजू कडेन मागया. तशें मुखार हाडया हात आनी जेजूच्या अमोली रगतान तें बुडोवया. आनी सकाळ सांज घेवन आमच्या बावल्यांचेर दवरया. जेजू ह्या अंमली रगत म्हज्या बावल्यांचेर, ह्या सगळ्या म्हज्या हाताचेर घाल, दोनी हातांचेर, बावल्यांत आनी हातां म्हणसर. आनी ह्या हातान ह्या बावल्यांत हांवें जायतीं वायट पथकां केल्या, जायतें हांवें बुरशें केलां, मारलां, वायट केलां. जेजू ह्या बावल्यांनी केल्या सोर ह्या हातांनी केल्या पथकां खातीर हांव चूक मागून घेता. ह्या अंमली रगतान बुक्सी सोमया. आनी तशेंच ते जेजू कडेन मागया. ह्या बावल्यांक कितें पिडा आसा, कोणाक एक्सिडेंट जावन ह्या बोटांनी मिळोवचे, हात मिळोवचे, बावळे मिळोवचे, ह्या अंमली रगतान गूण करून जेजू कडेन मागया. तशें जेजू सकाळ मुखार हाडया आनी परत्यान जेजूच्या अमोली रगतान बुडोवया. बरें कर बुडोवन घेवन हान आमच्या चेस्टाचेर, हृदयाचेर दवरया. आनी म्हणया जेजू तुझ्या अंमली रगत म्हज्या हृदयाचेर, चेस्टाचेर, म्हज्या काळजाचेर तूं घाल. हे काळीज मोगाचे आकटे, मोगाचे बंडर तुमचे पडलाक सैतानाचे आकटें जालां, कुसरेपणाचे आकटें जालेलें. बोगसी सोमया. ह्या काळजांत विकेडनेस केल्ल्या खातीर म्हाका बोगसी सोमया मागया. बोगसूं सोर मागया सोमया कडेन. सो ह्या काळजांत मोग, मैपास, अपेक्षा दिवचे पडलाक, कुसरेपण, वायटपण केलां, बोगसूंक जेजू कडेन मागया. तशेंच ह्या घडये अमोली रगत म्हज्या हाताचेर पडटना कोणाक हार्ट ट्रबल आसा, ब्रिदींग ट्रबल आसा, आस्थमा आसा, कोल्ड जाता, एलर्जी आसा, जेजूच्या अमोली रगतान गूण करूंक मागया. जेजू गूण करता. सकाळ मुखार परत्यान हाडया. जेजूच्या अमोली रगतान बुडोवया. बरें कर बुडोवन घेवन खरेपणी विस्वासान बाबा ते रक्तस्रावाची स्त्री विस्वासान पातयेन जेजूचे कापड्या पडलेले, वस्तुरा पडलेले आनी बरी जालेली. तुका विस्वास आसल्या मात तुका ह्या घडये फिजिकल हिलींग जावं सुरू जालां, कंप्लीट हिलींग मेळटा. पातये बाबा म्हाका जालां पळय, हांव तुजें सांगलें म्हजो पांयो रॉड आसले ते गुण जाल्ले पळया, कंप्लीट जाता. विस्वास म्हाका कितें संदेश मेळटा, एक दो भाव तांकां विस्वास ना, ते आहात. हांसा नाका बाबा, हांसा नाका बाबा, निजागे बुडय, फाटयान घेवन तुज्या फाटीचेर दवर. ऑन द बॅक, कीप ऑन द बॅक, फाटीचेर दवर. आनी माग जेजू, जेजूच्या अंमली रगत म्हज्या स्पायनल कॉर्डाचेर, म्हज्या पॅन्टाचेर, म्हज्या सगळ्या फाटीचेर तुजें वत. आनी एकडे कोणाक स्पायनल कॉर्डाचे प्रॉब्लेम आसा, स्लीप डिस्क आसा, पॅन्टाची दूख आसा, बसूंक जायना, बागूंक जायना, कितें उबारूंक जायना, खसक जाता, ह्या अंमली रगतान ह्या घडये गूण जावं जेजू कडेन मागया. जेजू गूण करता. तशें सकाळ मुखार हाडया आनी परत्यान अमोली रगतान बुडोवया. आनी उपकार करून कोणूच दोळे उक्ते करनाकात. उपकार करून दोळे दांपाप आनी भोव गरजेचे दांपात बरें करून आनी सकाळ सांज बरें कर बुडोवन आमच्या सेक्शुअल ऑर्गनाचेर दवरया. त्या वटेन पळयनाकात, दोळे दांपात मोगाचे न्हू. देवान हे विस्वे दिल्ले, सेक्शुअल ऑर्गन दिल्ले जीव दिवच्याक, जिवीत दिवच्याक. हे एक नवें जीव देवाचेर सारक्या स्वरुपाचे एक रूप दिवच्याक हे देवान विस्वे दिलेले. पूण हांवें दुरुपयोग केला, भुरग्यापणांतल्यान हाचे वायट उपयोग केला. ह्या विश्वावरील दुसऱ्यांचे जिवीत दिसवाट केला. आय डिस्ट्रॉयड somebody else's life.
या सेक्सांनी केल्या चोर पातकांक बोगसूंक मागया अमोल रगत म्हज्या विश्वांचेर पडतना लैंगिक विश्वाचेर कंप्लीट म्हाका बोक्सांनी मेळोव मागया आनी ह्या घडये मागया खंय कोणा सेक्शुअल ऑर्गनाचे प्रॉब्लेम आसात भुरगीं जायनासतना सीमेन काउंट उणें आसा त्या युट्रसाचे सुमार डेव्हलप जायना भुरग्यांची DNA तांकां फोव जावना सेक्शुअल डिसीज कोणी आसा अमोल रक्तान पडोवन गुण जावंक मागया जेजू गुण करता ह्या आमचे जीव हे वरवीं जिवीत उपजोवचें नवो जीव मेळचो ह्या वर्गाना वरवीं ह्या वरी बोगसूं मागया तशेंच खंयचे वायट सवय मास्टरबेशन ब्लूमूय पळोवचें ऑब्सेसिव्ह सेक्स आसलें ते सोर विकनेस लैंगीक विश्वास अस्कतकाय खामूकपण काडूंक ह्या अमोल रक्ता वरवीं मागया परत्यान सकाळ आमचे हात मुखार हाडया आनी अमोली रक्तान बुडोवया बरें करून बुडोवन घेवन आमच्या पांयांचेर दवरया वयरतान सकला मुसर पांयां तळा मुसेर आमी चिंत्या दवरया ते रगत सकला मुसर पावता म्हणून जस्ट पुट दॅट रायट पयलें ह्या पांयां वरवीं हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो पांयो लेग्स हॅव टेकन मी टू द रॉंग प्लेस वायट करून गेल्यात ह्या पांयांनी लात मारला ह्या पांयांनी कोणाक खोट घाल्या कितें केलां वायट केलां बोगसूंक मागया अमोली रक्तान आनी तशेंच ह्या पांयां वनी खंयच्या रितीन दूख आसा दोंपरान दूख आसा पांयां दूख आसा पांयो उसळचे बोटां दुखचीं पांय मिरमिरचे कितेंय आसलेले ह्या अमोली रक्तान गुण जावंक मागया बरें कर पांयां मुसेर ताका पुसया परत्यान मुखार येवया आनी खंयचे विस्वे खंय तुमकां दिसता हांवें सांगूंक ना ह्या घडये 1 मिनट परत्यान अमोली रक्तान बुडयात खंयसर तुका दूख आसा शिरांची बोटांची खंयसर तें अमोली रक्त बुडोवंक तुका जाय सकाळ तुजे इतल्या दोळ्यां पळोवन तें बुडय ताका घाल any part of the body I have not said you feel you need that that healing through the precious blood just take that blood and sprinkle and ask Jesus to heal you what a great experience it is. What a beautiful experience really, Lord. You through your precious blood आमकां सगळ्या ते फिजिकल हिलिंग दिलां कितलेशे लोकांक जर हिली जाती आसा आंग झुमझुम जाती आसा सगळ्या कुडीचेर पर्स्पायरिंग ऊम येती आसा घाम येती आसा आनी सगळ्या कुडींत एक तराची इजीनेस एक तराची सुडका सगळ्या कुडींत भक्ती आसा दिस इज द सिक्रेट ऑफ माय जॉय हांव 2 वरां 3 वरांनी दोन दीट इज द सिक्रेट दिस वॉट आय डू हांव तोळ करता जेजूक मुखार रावून तोळ हांव राती मागणी नासतना हांव म्हजे इतल्या हांव करता आनी थंयसर हांव हिलिंग घेता आय डू दीस प्रेयर विथ मी सो तुमी तुमकां चान्स मेळटना खंय तुमचे इतले आसतना डू दीस अगेन एंड अगेन डू दीस अगेन एंड अगेन तुमचे इतल्या तुमी परत्या करा पळय हांव सांगता तुमकां हांव प्रेशियस ब्लड कितले आमकां सुटका दिता सर पिडा शिडा नाकाचेर सांगून ना नाकाचे सायनस आसले थंय दवरा तुमी आनी खंयचे तुमकां सांगून हांवें तुमी करात ह्या घडये आमी मागया परत्यान गीत गावया कितली ओरदा दोसकाय चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळ्या पळोवंक ना असली दया माया
की भुरग्यांकानी तुम्ही किती पवित्र अमूल्य रगत शिंपडावना शिंपडायात भुरग्यांकी आता आम्ही चिंतूना देखूंक नासले शांत समाधान गीत गायताना भुरग्यांक ल्हानांक आसल्या सगळ्या शिंपडावन तांकां पवित्र करात असले शांत समाधान गीत गावया.